बोरी ब्रिज जो आसा ताजे खातीर जे जमीन एक्वायर केल्ली ही विथ मिनिमम लोकांच्या मागणेनुसार लोकांच्या सांगणेनुसार मिनिमम जमीन जी आसा ती एक्वायर करून करपाक केल्ली. म्हणजे दिसमान म्हाका दिसता की आतां जेन्ना तो प्रोजेक्ट इज कमिंग इन द फायनल स्टेज फॉर टेंडरींग तांकां लक्षांत येयचें न्हय की आमकां आनी थोडी जमीन जाय पडटली न्हू. सो दे हॅव पूट एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ 20,000 स्क्वेअर मिटर्स. म्हाका दिसना की लक्षांत घेयात येदो व्हडलो प्रोजेक्ट वीच वी आर कंप्लीटिंग फॉर द कंस्ट्रक्टिंग फॉर द नेक्स्ट 50, 100, 150, 200 वर्सां वचपाचो उरपाचो. म्हाका दिसता की 20-22 जांबळे व्हडले मोठे न्ही लोकांक मातशें लोकांनी सहकार्य करचें अशें लक्षांत घेयात की लोकांनी ती पूल आसा पळय तो हवेक बांदपाक मेळना. इट हॅज टू बी समवेअर ऑन द लँड. सो तातूंत भितर इतली जमीन घेतल्या तर आनी 20-22 जांबळे मोठे कशें ओके लोकांनी सहकार्य करचें. सर आनीक म्हणटा ते जेन्ना हो आतां रिपेर वर्क वयता बरी बरी सो तेजेरूय टायमिंगाचेर तेजेर सांगता म्हणटा तुमी तेंचे कडेन उलयल्या बिकॉज फाटल्या दिसांनी पळय बरी ब्रीज बंद जालो मदें बंद ना ते पळय लक्षांत घेयात हें रिपेर करप थोडेशें मातशें कळस वचप थोडेशें त्रास वचप हें बरें. नाल्यार पूल अकस्मात पडलो आनी मागीर 4 गाडी भितर पडल्यो आनी कोण मेले आनी सरकारा दिना मागीर ताजे पेक्षा बरें न्ही. मातशें आमी बरें रावन पयशे रावन पळयतात आनी रिपेर जाता आनी बरो जाता. हेजो ऑलवेज येता रिपेर. आनी दुसरें म्हणटा ते ह्या दिसांनी फाटल्या 2-3 दिसांनी भरपूर पावस पडला. पावस जो पडला ताजेर काल सीएम आमगेले शेवडे येयल्ले. काणकोण पयले गेले शेवडे तेन्ना सीएमान सांगलां ज्यो शेती बुडलेल्यो आसा त्या शेती खातीर म्हणजे 1 हेक्टर 40,000 रुपया सरकार दितलो आसता. आनी तेंय बीन सीएमान क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की जे शेती जाल्ले आसात ताजो रिपोर्ट झोनल ऑफिसरान विजीट करपाची आनी तो रिपोर्ट तांणी 3 डिसेंबर पर्यंत दिवपाक 3 नोव्हेंबर पर्यंत दिवपाक जाय. ओके बंदारा ते तुमचे डॅम्स फूल आसा टोटल